तुझी सुशी आयल्या दोनिया मोज तुझी मागून कामका आयतो तुझा सोबेसाची दोन मागोय गोरोस आमची आयतो तुझा सोबेसाची दोन मागोय गोरोस आमची तुझी सुशी बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो. मोगाल भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयज केरीत भाशेन तरणाट्यां आनी नोकरी सोदतल्या पासत आमी मागता. आयचो विशय उजवाडान जियोंक आनी निराशीपणांक फुडो करूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. तरणाटे पिरायेर जायती उर्बा आसता. तरणाट्याची आपल्या फुडारा विशीं जायतीं सपनां आनी आवंडे आसतात. जायते पावटी कांय कारणांक लागून ते आवंडे आनी सपनां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणां नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असले परिस्थितींनी कांय जाणां वायट पावलां मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावंक परतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातयेवन आपले परिस्थितींक बोरवाशान फुडो करूंक ह्या मिसान आमी तांचे पासत मागुया. म्हज्या भयणी बाबंदो, मान्यवंत आग्नेलाचे पांय सोशी आमी आयिल्ली आसा. आमची ते सेवा आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमी ताचे मुखार दवरता. आनी खेरीतपणी तरणाट्यां खातीर मागुया. पाप साहेबाचो तसोच पवित्र सोबेचो हुस्को तांचे विशीं. निराशी हे आमचे तरणाटे जायना जावचेक, पूण देवान दिल्ले देण्या वरवीं समाजाचे आनी पवित्र सोबेचे वावरा खातीर ताणें आपली देणी वापरूंक के भाशेन देवाचो आदार तांकां मागुया. आनी येवन देवा बापाक ह्या वेळार आमी फावो मनान भेटोवंक आमी पातकी आमचे अस्कतायेन देवाचेर आनी पेल्याचेर चूक केल्या. दूख धरुया आनी भक्षणी मागुया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. अमचो अपराध अमचो अपराध अमचो व्हड अपराध. हे बसत बेग्यो सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. बाबा सो देणीचे दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लीन देण्याक म्हूण आमी जाणव. तुजे मिटमेर नाशिल्ले बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक सगळे काळजान आनी सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमचे तरणाट्यांक शिकोय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जेतन राजभट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जोशुएच्या पुस्तका वेले वाचप. बोलिश्ट आनी तीर गोट जा, कित्याक पुर्वजांक बासायलोले पोरमोणे हांवें दिवचो आसा त्या देसाचो अधिकार तूं हे पोरचेक दितलोय. फक्त बोलिश्ट आनी तीर गोट जा आनी म्हज्या चाकरा मोइजेसान तुका दिल्ली सोमूर्त सांबाळ. तिचे आड वचूं नाका आनी तेन्नाच वेतातूय तुजोय दिवोन जातलोय. सोमूर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं. सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें. बोलिश्ट आनी तीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांती विणें आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सवें आसा. देवाचें उतोरें. ह्या आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. सगळीं एकदां म्हणुया. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हजें कडप, तूं एकलोच म्हजो तारक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका तीर गोट कोत्ताय. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तो एकलोच म्हजो सदां बोरवासो आनी विस्वास. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें कडप. देवाक हांवें शेरोना येता. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक.
ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातयेवन, घाल तुजे हुस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. देवाचें उतर जिवे आनी सुळसुळीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sorves por तुमचे सोवे आसू, मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यान दोगा दोनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मनगे कितें जेवचें खावचें व तुमचे कुडी खातीर मनगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्कें नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हरती न्हय. अंतराळवेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात, ती वोंपिनात, लुवयनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेहून अदीक मोलाचें न्हय तर. आनी हुस्कें काडून तुमचें आवक हातभर वाडूंक तुमच्या भितरल्या कोणाक जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात ते चिंतून पळयात. ती कश्ट करिनात, ती सूतय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालेमांव लेगून सगळे आपल्या धोबाच्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात. ते शेतांतले तोन ह्या जिन्सान देव न्हेसयतात जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. उण्या भावार्थ्यांच्या मनशानू म्हणटोच आमी कितें खातेल्याव, कितें पियेतेल्याव व कितें न्हेसतेल्याव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असले सगळ्यांची वासपास करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलो हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेच पुरो तुका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, अशें म्हणटात की आयज संवसार ह्या आधुनीक वस्तू फाटल्यान पडून आउट ऑफ 10, 6 people are living in डिप्रेशन. होय प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या स्वातेर
आयल्या आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करता जाल्यार आमी आमच्याच जिविताचेर थोडी नदर मारुया. हांव म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत जियेतना देवाचेर पातयेवन जियेता काय वो हांव ह्या संवसारी वस्तूंक लोबदून हांव देवातावन पयस रावन ह्या दिसपोटी हांव दास्ती काडटा काय. आमकांच आमी विचारुया प्रितीच्या भाव भयणीनो. आनी एक नमुनो कसो हांव तुमचे मुखार ह्या घोडेक तुमी सोशल मिडियाचेर पळयला जायत. नीक विस्ट्यूची अ मॅन विदाउट हँड्स अँड लिम्स. तुमी पळय, आय एम शुअर तुमी जायते जाणांनी ताका पळयला. ही हॅज नो हँड्स नो लिम्स. पूण आयज तो आमकां एक आपल्या जिविता वरवीं प्रकाश आनी देवाचो भावार्थ कशेपणी आमच्या जिवितांत जियोंक जाता हें तो दाखयता. ताच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार तो आमकां म्हणटा म्हज्या जिवितांत हांव म्हाकाच म्हणटलो आय हॅव नो सेल्फ वर्थ. पूण म्हज्याच आवय बापायन म्हाका उगडास करून दिलो. यू आर अ ब्युटिफूल पर्सन अँड वी लव यू. आनी जेन्ना तो तोरणे पिरायेर पावलो तेन्ना ताका जायते कितें सोंसचें पडलें. कित्याक ताचेच वांगडी ताका डिप्रेशनांत एके भाशेन घालूंक सुयोग जाताले. पूण आपल्या आवय बापायच्या भावार्था वरवीं तांच्या देखी वरवीं तो सदांच आपल्या आवय बापायक आनी देवाक मान दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरां वरवीं तो बांदून हाडटा. आनी आयज तो जावन आसा एक मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द होल वर्ल्ड. आयज ताणें एक संस्था स्थापल्या, फावंडर ऑफ लायफ विदाउट लिम्स. आनी ह्या संस्थे वरवीं तो दुसऱ्यांक आपल्या जिविता वरवीं एक प्रेरणा, एक उजवाड कसो दिता जी मनशां आपल्या जिवितांत डिप्रेशनांत गेल्यात थोड्या थोड्या वस्तूंक लागून. होय प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारीक वस्तूक लोबदून जियेता, देवातावन पयस वेता, आमकां हो संवसार आमचें उणेपण एके भाशेन दाखयता. पूण आमी देवाचेर भावार्थ दवरून जियेता जाल्यार आमचे सेल्फ वर्थ, आमी ह्या संवसाराक कित्या आयल्या, देवान आमकां कित्या ह्या संवसारांत धाडलां हें म्हत्व आमकां कळून येता प्रितीच्या भावा भयणीनो. आनी हेच कितें आमकां आयच्या देवाच्या उतरां वरवीं उक्तापेत जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता मोइजेसा वरवीं जोशुआ हाका देव विंचून काडटा आनी म्हणटा म्हज्या पोरशेक तूं बासायलेल्या देशांत व्हरून तूं पावयतलोय. हें सोंपें कार्य न्हय प्रितीच्या भावा भयणीनो. जेन्ना एक इस्रायल पोरसा, एक व्हडली उरपोंच जी देवान विंचून काडलोली, जेन्ना आमी आखो इस्रायलाचो इतिहास वाचता जाल्यार तांचे भितर जायते तांकां आनी खेरीत भाशेन फुडाऱ्यांक सोंसचें पडलें. पूण हो तरणाटो देवाचेर पातयेवन, मोइजेसाची आदाराचेर पातयेवन आनी खेरीतपणी समर्थ जी देवा वरवीं मोइजेसा वरवीं जी देवान मोइजेसा वरवीं ताका फावो केल्ली, ह्या समोर्थीचेर पातयेवन ह्या इस्रायल पोरशेक बासायल्ल्या देशांत पावयता, समर्थ पाळूंक शिकयता. तेच भाशेन प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां जेजू उगडास करून दिता. जर आमी ह्या संवसारी वस्तूंक लोबदून रावले जाल्यार आमी एके भाशेन ह्या संवसारी वस्तूनूच बुडून रावतले. आनी आमी आमकां आयचे दिसा कितें करूंक जाय हाचेर आमी आमची दास्त करून आमी आमकांच एके भाशेन देवातावन पयस करून आमी डिप्रेशनांत आमकांच आमी उणें करूंक पावतले. पूण जेजू म्हणटा जर देव ह्या तोंडाक इतले सोबीतकायेन नेटयता जाल्यार आमी जी व्हडा मोगान मोयपासान जे आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा,
when he created human, he found him to be very good. जर ह्या मनशाक ताणें इतलो सोबीत सुंदरकायेन ताका नेटोयला जाल्यार ह्या मनशाक देव ताका जाय ते सगळे दिवचो ना काय? प्रिदिशा भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, आमी खंय आसाव? ह्या संवसारी वस्तून लोबदून आसाव वो आमी देवाचेर पातयेवन येता तो दीस देव आमकां कितें ना कितें तरी उक्तें करून आपलो मोग उक्तापो करता हे मानून घेता काय? आमकांच आमी विचारुया प्रिदिशा भाव भयणीनो. आनी मानेवंत आग्नेल प्रिदिशा भाव भयणीनो, एक जावन पावलो एक नमुनो ह्या देवाच्या रुपाचो ह्या संवसारांत. जी भाव भयणां ताची सोरशी आयली केन्नाच ती निराशीपणान परती वचूंक नात. देवाचो मोग ह्या आमच्या पाद आग्नेला वरवीं तांकां उक्तापो जालो. निराशीपण तांच्या जिवितांतले भायर सरले आनी कुमसाराच्या खेरीत भाशेन साक्रामेंता वरवीं ताणें देवाक जायतीं जाणां एकठांय केली. जाल्यार प्रिदिच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जेन्ना ह्या विशयाचेर नियाळ करता जाल्यार आमकांच आमी एक प्रश्न घालुया. हांव देवाचेर पातयेवन म्हजो दीस चलयतां वा हांव ह्या संवसारी वस्तूचेर पातयेवन म्हजें जिवीत हांव चलयतां? सगळीं उबीं रावया. ह्या वेळार जावं पवित्र सभेक राजकारण चलयतल्यां खातीर आनी आमच्यो गरजो आनी खेरीतपणी तरणाट्यां पासत आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तरणाट्यां सवे मोगाचो संबंद जोडूंक, तांचे गूण ओळखून घेवंक, तांचे कोश्ट समजून आनी ते निराशीपण भोगतात तेन्ना तांकां सांगात दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी तरणाट्यां खातीर नोकरी मेळपाच्यो सुलवत्यो निर्माण करून तांकां सगलो आदार फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या तरणाट्यांनी देवान दिलेले आपले गूण देवाचे आनी पेल्याचे सेवे खातीर वापरूंक, भोव करून फिरगोजेच्या वावरांत मिसळ जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. मानेवंत आग्नेल अडचणींत सांपडलेल्याच्या आदाराक पावतालो. ताच्याच मजतीन नोकरी सोदतल्यांक नोकरी, वायट रस्त्यार चलतल्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी निराशी जाल्ल्या बोरवाश्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव सर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी आनी काळजां मनांत आसलेले यावंडे ती एक करून आमी तुका उबारता. कितें बरें तें तुजे परचेक फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. बापा, नामची लागीं दिवूं तुका उत्तम देवी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं, आख्खी
म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. फोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ले उपकारां खातीर हो वाखाणेचो येवन तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतें तुवें दिल्लीं तीं देणी तुजेच नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर भोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिवे बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. तीर बरभशेन ताचे मोहिमे भोवत येण्याक कोंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण दोस्तांनी काल्स घेतली, तुका नवेन दिन वाचलो. ती आपले सिसांक दिले आनी म्हटले, तुमी समेस्त केयात नातले पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स, नवेन सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलीं. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso kutpur gotuya. Sumya Jesu, ami odo katawani katsike. Prieta, itri pauti, tu voi povani son, ami tuje moron konkota. बाबा जेजूचे मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी जिविताचो उंडा आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कुडान रगत शेवतेलें आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेशपुरा
आखी पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचे उगडास कोर आणि लेव आमच्या भागवंत बापा फिलिप नेरी आणि सिमाव आमच्या गोवडी बापा आणि सगळ्या येदनाके बोरगा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. लिबो आमच्या भाग्यवंत बापा पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां न्ही तुजे इस्तागोदीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फाबो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माये सांगादी तिच्या पोती भाग्यबोन जुजे भाग्यबोन दोरमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांच्या सांगादा तुजी महिमा गावंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता बोरवी. त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगात त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. खेरीतपणी तरणाटे विशीं आमचो हुस्को दाखोव आनी तांची सगळी चिंतना येवजण्यो शार्ती पावूंक खेरीतपणी आमी सगळीं जेजून आपले आमकां भुरगीं केल्लीं आसात बापाची. तर हे सर्गीचे बापाक हे मगण्यांतल्यान उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर वंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोर भशेन अंतर आयकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सौर पातकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकीत पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होस्त जेसू आमचे काळजांनी येवंक आशेताय. येदे वेळार ताचे जेवणांत भाग घेतात ते सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या तुजे एका कातरान सुत्रान म्हाका म्हाका बळी बळी केली. केली.
लागया म्हज्या ओतम्याक जेजू म्हजी कांटूक स्वर्गा वेल्या उन्या ये जेजू ये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गरिबाचे तुवें बिराग घेतले दुर्बलांगेर जेजू भितर सोलो तुजे शिगू तुजी उमीद क्रेस्ताय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या तुजे शिगू तुजी उमीद क्रेस्ताय घेवन ये जेजू गरीब काळजांत म्हज्या तुजो हात लावन एकेच गोटेन जेजू God fotleļo, kurisāņo nirmon, Makāčikon, makā fotla saibā, makā atlai, nirmon korundovo, Makāčikon, makā fotla saibā, makā atlai, nirmon korundovo. मोगाच्या भयणी भावांनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया देवाक आमी दिनवासुया ह्याच्या दिसा पासून हे आमकां नवें जिवीत ताणें दिलां आमच्या सुखांत आमच्या दुखांत ताणें वांटो घेतला आनी आमकां शक्ती ताणें दिला आमकां आमच्या जिविताचें पावल फुडें मारूंक थोडोच वेळ आमी ओगी रावन आमी देवाक सगळे आमच्या देण्या पासून आमी दिनवासुया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोव आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुजे पुताचे कुडी रक्ताचे जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली हे आत्मीक पोसण्याचे गोठयीन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडी भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी बसुया अनेक फावटी मोगालच्या बाबळीनो तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरान आयज आमी किरीट दिनवासतांव काबदेरामा फिरगोजीच्या पादवीकाराक फादर तादियो डिसिल्वा आनी ताच्या फिरगोजकाराक मुगुल फिरगोजच्या पादवीकाराक फादर लुईस कुतिनो आनी ताच्या फिरगोजकाराक तशेंच शर्माव केल्या फादर बिल्सनाक तुमकां सगळ्यांक देवान आशिर्वादान भरूं तेच परी आमी आयज आमच्या सांगाता आसा फादर रॉनी सिडनी डायसिसाचो पाद्री ताका आमचे दिनवास थँक्यू डियर फादर रॉनी फॉर प्रेइंग फॉर अस ड्युरींग दीस मास कांय कळोवण्यो आसा नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्यान किरीत इंतेसावा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता तशेंच कोणी नोवेनाच्या दिसांनी आल्तारा फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसांत मेळची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा आमच्या पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक
तांच्या शिकपाक आनी आकानीत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजींत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. मानिवंत आग्नेलाच्या मोजूतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. तीं वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो सोयबावरती ओजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात. ताचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवचें. मानिवंत आग्नेलाच्या सांकोन्ना पासत मागूंक फाल्यां शुक्रारा नोव्हेंबराच्या 14वेक रातच्या 9:30 वरां ते सकाळीं 5 वरां नायट विजील आसतलें. ह्या नायट विजील फादर ओनासिस डिक्रूस आनी फादर जोझफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आमचे पिलार सोस्तेचे एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी साटोले पावरेडचो इस उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसावाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा. थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत 250 भरून सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवंक मागता. ह्या वर्सा मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बॅन स्टँडांत आसात. ती तुमी व्हरची. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हें पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिला. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक तुमचे भोक्ती ज्ञान वाडूंक. आमचे पुस्तकशालांत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पांडोल व्हडलो आनी सोबीत घाला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. झाड पाल्याची वखदां आनी लक्ष्मी तारूची पानां आनी दुसऱ्यो वस्तू वयर स्टॉलांत मेळटात. मोगाच्या भयणी भावांनो, पाद आग्नेलाच्या मोजूतीन जायत्या जाणांक देवाचो आशिर्वाद ताणें तांच्या जिवितांत अणभवला. आनी आयज स्टॅनलिसा रॉड्रिगीस मेर्सेस्तान अशें आमकां सांगता. काजार जातूच भुरग्याच्या देण्याक आमी आशेतालीं. म्हजें वजन सुबेज आसोन म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना म्हूण दोतोरान सांगलें. पूण देवा लागीं मागोन हांव प्रेग्नंट जाली. दोतोराक मेवली. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पळोवन दोतोरान सांगलें घोडी भुरगें अबनॉर्मल जावंक शकता. ना तर भुरग्याक भायर घालूंक पडटलें. हें आयकून आमी एकदम भियेलीं. भावातान पिलार येवन मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी दिमेर पडोन म्हजें दूख ताका सांगलें. मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत फिरोवन थंयच हांव पिली. ऑफिसांत वावुरतल्या सिस्टरीन म्हाका घोटाय दिली. 7 दिसांनी परतून ब्लड टेस्ट केले. रिपोर्ट नॉर्मल आसा आनी भुरगें कुसप्यांत बरे भाशेन वाडटा म्हूण सांगलें. मानिवंत आग्नेलाक आमी वाखाणलो. शेकी 9व्या म्हयन्यांत आमकां एक सोबीत बाय जल्मलें.
मानिवंत आग्नेला उदेशी हो व्हडलो उपकार आमकां फावो जालो म्हूण देवाक दिनबासता आनी ताका बेगीच सांताचो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावांनो, भावार्थान केलोले मागणे आमकां आमचो देव आयकता आनी आयज हेच आमची भावार्थ घेवन आयज आमी ह्या पिलारचे दोंगरांत आयलेली आसा. आमचेच काळजांत आनी आमच्या मनांत असलीं जायते आवंडे आसा, जायतीं चिंतनां आसा, जायते प्रश्न आसा, जायतीं इतेसांवां आसा आनी ही सगळीं आमी भावार्थान एकठांय करुया आनी मानिवंत आगलेनाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोद पुरेदा देवा, आमच्या सोर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे पोरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पयत आत्म्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालचान हांव मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवीत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक गुणाकुशी फावो कोर म्हूण पिनोयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. म्हजे फाती म्हणुया. उगणीत काकुलीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयसोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पयस सुबेचे इगोचेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. पिडेवंताचे मागणे आमचे इर्गोचीत आसतले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर परविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. निराशी जाल्ल्या तरणाट्यांक बरोबसान उजवाड जावंक शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.